काँग्रेसीचो फुडारी फिजिओथेरपिस्ट आणि समाजसेवक दोतोर केतन भाटीकार संवसाराक अंतरले। 42 वर्सांचेर तांणी निमणो स्वास घेतलो। शुक्रारा अनमोड घाटांतल्यान प्रवास करतना सोरोप चाबिल्ल्यान भाटीकर हाका मरण आयिल्ल्याचें कळटा। ताका फांतोडेच्या 3.5 वरांचेर मोले सावन धारबांदोडा भलायकी केंद्रांत हाडिल्ले। थंयच्या दोतोरांनी ताका मरण आयिल्ल्याचें सांगलें। भाटीकर हाका मरण आयिल्ल्यान काँग्रेसीन दुख्ख उक्तायला। तशेंच मुख्यमंत्री सावंता सयत हेर राजकीय फुडाऱ्यांनी आर्गां ओंपल्यात। पळयात। केतन भाटीकार हाचें मरण एक दुखदिणी घटना अशें म्हाका दिसता। सकाळीं उठले ते पयली घटना ती वायट घटना केतन भाटीकाराची आमच्या कानार पडली। एक काळजान भितर एक दूख अशी जाणवली। इतल्या खातीर कारण केतन भाटीकाराचे फोंड्या इलेक्शना खातीर संघर्श आमी पळयला। 2 इलेक्शनां तो कसो हरलो। पयलीं तर कांय सामके थोड्या मतांनी तो पडलो। ताचे खातीर ताणें 5 वर्सां स्वस्थ बसून आशिल्लो। म्हणजे एक राजकीय कार्यकर्तो, एक राजकीय उमेदवार कशे तरेन झुंज दिता ती झुंज आमी ताची पळयल्या। आनी ताजे नंतर तर पयर तो जवळ जवळ जिखला। अक्षरशः ताजे कडेन रडीचो डाव खेळून ताका हरोवपाचो, ताका जिखपाक न दिवपाचो प्रयत्न जालो आनी ताका बावड्याक सामको म्हणजे आडायलो। तो खरो तसो जिखलाच आनी ताका लागून ताचो संघर्श एक हांव अशें म्हणन की एक संघर्श अर्दकूट उरलो। केतन भाटीकाराक हांव फाटल्या 25 वर्सां वळखता। केतन भाटीकार आयलो तो एक फिजिओथेरपिस्ट म्हणून। तो गोवा क्रिकेट एसोसिएशना कडेन संबंदीत आशिल्लो, तांचो फिजिओथेरपिस्ट आशिल्लो। तेन्नाच्यान म्हणजे क्रिकेट एसोसिएशनाच्यो खबरो आमकां दिवप, म्हजे कडेन कॉन्टेक्टर आशिल्लो। ताणें म्हाका याद जाता एक फिजिओथेरपी संदर्भात एक नॅशनल कॉन्फरन्स ऑर्गनायज केल्ली। थंय ताका महाराष्ट्रांतल्यान कांय बरे वक्ते जाय आशिल्ले। तेन्नाच्यान आमची इतली अशी वळख आशिल्ली। आनी ताजे नंतर तो पळय ज्या पद्दतीन एक राजकीय कार्यकर्तो मुखार आयलो न्ही, ते सामकें अजाप दिसता। कितलेशे लोक पळयले पळय आमी की खंयचे पक्षाची तिकेट मेळटा सहज जिखून येतात। तशें केतन भाटीकार जालें ना। केतन भाटीकार म्हणजे प्रचंड, केतन भाटीकार म्हळ्यार एक उर्जा, केतन भाटीकार म्हळ्यार एक संघर्श। केतन भाटीकार हो राजकीय कार्यकर्तो कसो आसप हाजे एक बरी देख ती। तो ताणें म्हाका आमच्या कार्यक्रमाक तो राजीव कला मंदिरांत फोंड्या आशिल्लो आनी ताणें म्हाका सांगलें आपल्या बरोबर हांगा 20 भुरगे आसात। इतलेंच न्ही तर घरा कडेन आपल्या कडेन 50 भुरगे आपली वाट पळयतात। म्हणजे ह्या 5 वर्सांत आनी ताजे पयलीं बी पूण फाटल्या 5 वर्सांत तो लोकांच्या कॉन्टेक्टांत कसो रावलो। ताणें लोकां खातीर जे पळय कितें राजकीय तळमळीन जे पळय काम करपा तें केलें। लोकांक जे कितें जाय न्ही, राजकीय कार्यकर्ते म्हळ्यार तुमी जाणात हे जे पळय उमेदवार आसतात किंवा जिखून आयिल्ले, घरा कडेन 5:30 लोक तांच्या दारांत गर्दी करतात। म्हणजे दीस रात तांचे खातीर काम। आनीक जिखून येवपाक जाय जाल्यार हे तुका हे करचेच पडटा। आनी ते केतन भाटीकार दाखयलें। म्हणजे महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षांत तो आशिल्लो, मागीर महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षा भितरल्यान सामके ताका एक राग असो निर्माण जाल्लो आमी पळयलो। तो ह्यो सामके कोडू भावना तो आमचे कडेन पत्रकारा कडेन व्यक्त करतालो। आनी ताजे नंतर काँग्रेसची तिकेट ताका मेळ्ळी। ताका काँग्रेसीन खूब वेगान तिकेट दिली, ताका भितर घेतलो आनी तो इलेक्शनाक ताणें जीव तोडून काम केलें। काँग्रेसीन ताका कितलो सपोर्ट केलो नोबडी नोस। राजेश वैरेकार ताजे फाटल्यान रावलो, एक खरें सामकें। पूण
तो स्वता जो पळय ज्या पद्दतीन ताणें आपल्याक इस्टाब्लीश करपा खातीर फोडें काम केलें न्ही, कारण दुसऱ्या अर्दान रवी नायकाचो चलो, रवी नायका संदर्भान एक सेंटिमेंटल एक भावना फोड्यान निर्माण जाल्ली. ताका तितलोच संघर्ष करून जाप दिवन घराघरान पाविल्लो जो केतन भाटीकार आसा न्ही, ताजी आमकां याद खूब तेंप उरतली. म्हणजे हांवें आतां म्हजे 40 वर्साच्या पत्रकारितेच्या कारकिर्दीत अशे कितलेशे लोक पळयल्यात कशे तरेन संघर्श करून सतत मुखार येतात, आपले कांय जाण पक्ष स्थापन करतात, पक्षान रावतात, ह्या पक्षान त्या पक्षान वतात, एक आपल्याली राजकीय एक जे पळय कितें मोहर आहा ती व्यक्त करतात, उमटायतात मोहर. हो एक वेगळो रसायन. म्हणून म्हाका दिसता केतन भाटीकार वचप हे खूब जाणांक अशें चटको लावपी, खूब जाणांक अशें अरे वायट जालें अशे तरेची प्रतिक्रिया दिवपी आसा. आनीक ताजें आतां मरणाचें कारण आमकां कळटलें, पूण कितें तरी कारण बारीकशें दिसता. तो खंय तरी गेल्लो, गाडयेन मदींच रावलो, देंवलो, थंय ताका स्वरपान चाबलो अशें तरी म्हणटात. आतां तो पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट येतलो तेन्ना आमकां कळटलें. पूण ताजें मरण हें गोंयच्या राजकारणात एक संघर्शमय व्यक्ती गेल्या अशे तरेची एक चटको लावपी बातमी आज सकाळी सगळ्यांक पळोवपाक मेळ्ळी. म्हणून आमकां भितरल्यान अशें खुबशें वायट दिशिल्लें आसा. आमचो मित्र बाब राजेश वेरेकारान आमकां उठयलें सकाळी की अशें इन्सिडंट घडला. म्हणजे एक तेन्ना एक फोन येता सकाळी फुडें असो, तेय सुरू द्या पयलीं, आनी एक शॉकिंग गजाल अशी. ताजे बरोबर आमी भाटेकारा बरोबर आमी पयलीं कामूय केलां, तसो तितको लागचो संबंद नाशिल्लो, पूण आमचो एक एक्विटन्स आसलो फ्रेंड कसो. पूण ज्या तरेन ताणें काम केल्लें कोविडा वेळाचेर, आनी इट्स अ ट्रॅजीक लॉस फॉर फोंडा ऑल्सो. कारण राजकीय मतभेद आसूं शकता, पूण जे तरेन सगळे लोक मेळून काम करता, शेवटी लोकां खातीर काम करता, आनी तो फोंड्यान लोकां खातीर काम करतालो आनी कोविडा वेळार ताणें काम केल्लें. आनी ही जी ट्रॅजीक न्यूज जी सकाळी फुडें मेळ्ळी ही अशें घडूंक जायना. कितें घडलें म्हणजे वी आर ऑल ऑन शॉक. ताजी फॅमिलीक, ताज्या मित्र परिवाराक सगळ्यांक देवान बरी घटसाण दिवची, आत्म्याक सद्गती मेळची, हेच आमी आतां प्रार्थना करता. एक फोंडेकारांचो लिडर असो म्हणून एक बरो लिडर खूब आसा, पूण एक बरो लिडर जो दुश्मनालो ताणें फोन मारलो म्हणून ना केन्ना म्हणून सगळ्यांक पावपी म्हणून सगळ्यांक पावला. आनी तेजी जेन्ना अशी हें जाता तेन्ना ताका आमी कांय करूंक शकना. ती एक मोठी आमकां म्हणजे उरतली मार ताका. आज सुप्रीम कोर्टान हियरिंग आसतली, आयज आशिल्लें म्हाका ते पोस्टपोन जालें कितें खबर ना. तो म्हाका या म्हणटालो, पण लास्ट टायम गेले आमी एका कामाक गेल्ले, सो ताका सडनली फोन जालो की फाल्यां 11:30 टच जावपाचें. तो मला आसतच कपड्यांनी गेलो बॉम्बे वता. सो म्हाजें तशें तूं आतां पयलीं काल कितें जालें, तो वतालो आनी तूं येयन जाल्यार आपूण एकटो वचून ताका खबर आहा आपूण एकटो वता म्हळ्यार हांव ताका केन्ना एकटो सोडना. म्हणजे आमचें खबर आहा कशें कितें बॉन्डिंग. एवरी फ्रायडे तो महालक्ष्मी वयतालो सकाळचो न्ही, अभिषेक करपाक. थंय आमकां पावर मिनिस्टरान सांगलें देवाचें ताणें इतलें केलां की देवान ताका कसो व्हरपाक, पूण इतलें देवाचें तेडे हांव एक ताज्या वाजान गाडी मला श्लोक म्हणटालो, म्हणटा ताका म्हणटालो अशें सगळें अशें तकलेन दवरता, भाशणां दवरता, श्लोकूय दवरता. बरो ऑडिटर सारको. बरो बरो तसलो लिडर जावपाना गोंया, फोंड्यान न्ही गोंयान जावपाना. हें तुमकां हांव ठामपणे सांगता. बरो ऑडिटर सारको. आमकां बरें व्हडलें लॉस हें कितें जालें पळय न्हू. आनी आवय म्हाका तुजी मम्मी म्हाका सदांच म्हणटाली, सुशांत तूं आसा न्ही रातचो भोंवता, दिसा भोंवता, तूं आसा म्हाका केन्ना टेन्शन ना म्हणून. आनी म्हाका इतलीच तुका मम्मी तेच पांय पडलो, चूक जालें हांव कांय करूं शकलो ना म्हणून. मागीर म्हणटा मम्मी म्हाका म्हणटा ना तुज्या तुजे कडेन घरा म्हणजे कोणूच करूं शकलो ना. म्हणजे सिच्युएशन तशें नाशिल्लें त्या टायमार. देवान दवरपाक जाय, फोंडेकार घालून दवरपाक जाय. नमस्कार, आमी फोंडे आसा, जे जाग्यार आज सबंद जनतेक, फोंडेचे जनतेक आनी गोंयभर लोकांक एक अशी शॉक दिवपाची घटना घडली. डॉक्टर केतन भाटीकार हो रायझींग फोंडाचो पयलीं आनी बुलंद आवाज आसलेलो. आतां सध्या तो काँग्रेसचो लिडर आनी गेल्या पोटनिवडणुकी सुद्दां तो उमेदवार म्हणून आशिल्लो. आज तेजे सरपान घास मारल्या कारणान तेजें निधन जालां अशें कळटा. अशें आयकयता की हो खंय तरी आवट ऑफ गोवा गेल्लो, अनमोड सायडीच्यान येतालो, अनमोड कितें तरी लग्वी करपा खातीर बी देंवलो आसतलो. जेन्ना गाडयेंतल्यान देंवलो तेन्ना तेजो मोबायल पडलो, मोबायल काडपा लागून तेणें हात घातलो,
तेन्ना ताका सरपान घास मारलो अशी सध्या तरी आमकां सुत्रा कडल्यान म्हायती मेळ्ळ्या. सध्या तेजी जेन्ना जेन्ना सरपान घास मारलो तेन्ना ताका हांगा पिळ्या हॉस्पिटलांत हाडलो. पयल्यार तेजें निधन जाल्लें आसलें आनी पिळ्या हॉस्पिटलांत सरपान घास मारून तेजें कन्फर्म जालां आनी ताका पोस्टमॉर्टमा खातीर मडगांव हॉस्पिटलांत धाडलेलें आसा. सद्याक लोकां भितर तर्क वितर्क जायत आसा, पूण जेन्ना पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट येतलो तेन्नाच खरें कितें तें कळटलें. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ केडेकर.